दीपक पावसकर आमचो PWD मिनिस्टर आसा तेणे एक पोस्ट घातला आपल्या फेसबुकाचेर की जर गोंयान तुमकां खंयसरूय गोंयच्या रोडांचेर पॉटहोल दिसता जाल्यार ते पॉटहोलाचो फोटो काडचो आनी तेजें लोकेशन घालचें आनी एक व्हॉट्सॅप नंबर दिला, त्या व्हॉट्सॅपाचेर धाडून दिवचें म्हणून. आनी तितून तेणी हें बरयलां की जे तुमी फोटो धाडटले ते रोड हायवे न्हू, हायवे सोडून जे गोंयान दुसरे रोड आसा पळय त्याच रोडांचे फोटो धाडचे म्हणून. पयलें म्हटल्यार आयज गोंयान जर मॅक्झिमम डिस्ट्रक्शन जे जाला रोडाचें जर पाड पडल्या रोडाची जाल्यार ते हायवेचेर पडला आनी लोक चडशे हायवेन ट्रॅव्हल करता कामाक येताना, पणजे वयताना, मडगांव वयताना. जाल्यार सगळ्यान जर पाड पडल्या रोडाक ती जाल्यार हायवेक पडला, हें पयलीं तेणी लक्षांत घेवपाक जाय. जाल्यार तेणी जी आपली मॅसेज घातल्या पळय ते मॅसेजीन भरपूर आमकां प्रॉब्लम आसा. पयलें म्हटल्यार ही मॅसेज घातल्या तुमी एवरी काम जें आसा पळय हें लोकांनीच करपाचें. तुमचे PWD ऑफिसर्स आसा, PWD स्टाफ आसा, तो कित्याक आसा? फक्त ऑफिसान बसोन थंय कॉन्ट्रॅक्टर येता तेंचे फक्त टेंडर पास करपाचें आनी बेश्टे ग्रावंडार वयच्या आदी, रोडार वयच्या आदी फक्त अप्रुवल दिवन टेंडर बिलां अप्रूव करपाचें, इतलेंच काम तेंचें. रोड आसा ना बाबा, तो सारको जाला ना, थंय पॉटहोल पडला ना, हें कोण चॅक करतलो? हें फक्त लोकांनीच करपाचें. जशें तुमी ट्राफीक सेंटिनलाक केल्ले, तुमच्या कडेन कॅमेरा फिट करपाक जावंक ना, तुमच्या कडेन मशिनरी सगळे गव्हर्मेंटा कडेन सगळें आसतना तुमी फोटो मारपाक लोकांक लायतात. सेम आतां तुमी हांगा करता, फोटो मारपाक लोकांक लायता. आनी लोकांनी फोटो जर मारले जाल्यार हायवे कित्याक ना? सगळे रोड इन्क्लूड जावपाक जाय. आमी हायवे रूट, आमी आमचे लोकल गांवान रोड आसा तेंचेरूच ट्रॅव्हल करिना, आमी गांवांतल्यान हायवेर येता कामाक वचपाक. जाल्यार ते रोड तुमी इन्क्लूड करपाक जाय. ते रोड इन्क्लूड कर आनी मागीर तुजी मॅसेज घाल. आनी पयलीं म्हटल्यार म्हाका आमकां कळपाक, लोकांक कळपाक जाय की बाबा तुमच्या PWD डिपार्टमेंटान सुपरविजन टीम आसा की ना. सुपरविजन टीम जर ना जाल्यार ती कित्याक ना? अजून मेरेन ती टीम कित्याक जावंक ना? हे रोड तुमी बांदतात आनी सोडटात बावल्यार फाल्यां त्या रोडांचेर रोड सारके आसा ना, थंय सायनेजीस आसा कितें ना, थंय बाबा रोड मार्किंग आसा काय ना, एज मार्किंग आसा काय ना, हे कोण चॅक करतलो? कॉन्ट्रॅक्टरान सारकें काम केलां काय ना? तुमी येता फक्त सायन मारता, कॉन्ट्रॅक्टराक बिलां दिता, कमिशन खाता आनी लोक मरता आमी रस्त्यांचेर. आमच्यो गाडयो मोडटा, आमचे फाट मोडटा, आमचे कोमऱ्यो मोडटा. हेका आन्सर कोण दितलो? तुवें मॅसेज घातल्या सोडल्या, तुवें मॅसेजीन थंय बरोवंक ना की बाबा ती मॅसेज येयल्या उपरांत एक व्हॉट्सॅपाचेर आमी मॅसेज केल्या उपरांत तो पॉटहोल तूं कितल्या टायमान तुमी भरून दितले हें तुवें बरोवंक ना. तो पॉटहोल भरल्या उपरांत ते पॉटहोल बाबा भरल्या तेजी व्हॅलिडिटी कितें आसा हें तुवें बरोवंक ना. तो पॉटहोल तूं तो इको फ्रेंडली मातयेन भरतलो काय दामरान भरतलो काय सिमेंट घालून भरतलो हें तुवें बरोवंक ना. तुवें हें बरोवंक ना बाबा की तूं एक हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन. पयलीं म्हटल्यार तुवें इनकॅपेबल आनी तूं फटींग मिनिस्टर, कारण तुवें चवथी कडेन आमकां फटयल्लें आसा. आमच्या गणपतीक आमकां खड्ड्यांच्यान पॉटहोलांच्यान हाडचें पडलां. सो ही फटींगपणां तुका खंय ना खंय तरी नाडटली 100%, ती चुकपाची ना तुका. पूण आतां तरी फटींगपणां आनी करूं नाका. हांव तुका इतलेंच सांगपाक सोदता, पयलीं म्हटल्यार तुज्या ऑफिसां जितले PWD ऑफिसीस आसा गोंयान तेंकां सगळ्यांक एक लेटर इश्यू कर आनी ह्या विकान ना जाल्यार फुडल्या नेक्स्ट 7 days दी तेंकां. कित्याक ते आतां बसोन सुस्तेला, ढवळीकरान तेंकां सुस्तेयला. खुबशे ऑफिसर्स अशे आहा जे सुस्तेला म्हणून आयज रोडांचे अशें कंडिशन आहा. सो तेंकां तूं कितें कर, पयलीं म्हटल्यार तेंकां लेटर धाड, तेंकां सगळ्यांक नोटीस धाड की तेंच्यांनी विदीन 7 days जितले रोड आसा तेंचें इन्स्पेक्शन करचें. इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट दिवचो कितले पॉटहोल्स आसा, खंय सायनेजीस ना. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट पॉटहोल्स. एक्सिडंट फक्त पॉटहोल्साक लागून जायना, तुमचे सायनेजीस नासतात. तुमी रोड करता सायनेजीस मारीत ना, बिलां लायता थंय, पूण सायनेजीसूच ना. रोड बांदता रोड मार्किंगूच ना, झेब्रा क्रॉसिंगूच ना, स्पीड ब्रेकरांचेर मार्किंगूच ना, कॅट आयजूच ना. सायनेजीस आहले ते डुप्लिकेट क्वालिटी सब स्टँडर्ड माल लायता तुमी थंय. ते भायल्या लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी थंयच सब स्टँडर्ड हें आसता तो 2 weekन तेचे कांयच दिसना, थंय बोर्डूच दिसना. पेंटींग करता ते सब स्टँडर्ड आसता. जाल्यार पयलीं तुमच्या ऑफिसरांक कामाक लाय. तुमी लोकांक लायता पळय कामाक ते तेंकां पयलीं कामाक लाय. तुमकां आमी निवडून हाडला कित्याक लोकांनी? आमी तुमकां निवडून हाडला तेचें एकूच कारण आसलें की आमकां बाबा आमचें पर्सनल लायफ एन्जॉय करपाक जाय, आमकां टायम मेळना म्हणून आमी तुमकां मतां घालून तुमकां थंय एसेंब्लीन धाडला आमची कामां करपाक. सेकंड थिंग, तुम्ही गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जे घेतला ते गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक आयज लोक आम्ही टॅक्स भरता. आयज आम्ही एक साधे सपोज 2 रुपयाची चॉकलेट पासून घेतली, एक फर्स्ट एक मॅच बॉक्स सुद्धा घेतले जाल्यार त्याचो टॅक्स भरता आमी.
प्रत्येक गोंयांत प्रत्येक लोक आसा तो टॅक्स भरता आनी त्या टॅक्स पेयर्साच्या पयशांनी तुमकां सॅलरी मेळटा जितले ऑफिसर्स आसा तांकां. आयज आमकां टायम ना म्हणून तुमकां आमी थंय आमच्या टॅक्स पेयर्साच्या पयशांनी आमी तुमकां ते फॅसिलिटीज दिला, तुमकां गाडयो दिला, तुमकां ऑफिसीस दिला, तुमकां मेडिकल सगळें मेळटा, आमकां कांय मेळना. जाल्यार इतलें मेळटा आसतना पासून तुमी आमकांच कित्याक कामाक लायता? ते पॉटहोलाचे फोटो आमी मारपाचे आतां, आमी कामाक वयताना रावपाचें आनी फोटो मारपाचे आनी आमकां ऑफिसान जर लोकांक लेट जालो ताका कामा वयल्यान काडलो तुमी घेतले रिस्पॉन्सिबिलिटी? जाता तुमच्या कडेन? अजून मेरेन एका गोंयकाराचो तरी जॉब सेव केला तुमी? ना, तुमी वाटूच पळयता गोंयकार केन्ना कामा वयल्यान काडटात आनी हे घाटयांक हाडून भरता काय म्हणून तुमी गोंयांत. नेक्स्ट थिंग, तूं बाबा हे पयलें कर, सगळ्या ऑफिसरांक कामाक लाय आनी तुजी जी मॅसेज आहा पळय ती मॅसेज असले फालतू मॅसेजी घालून आमकां पिशान काडनाका, कित्याक तुजी बंडलां आमी आयकलेली आहा आनी पयल्ली आहा. तुजी कितें ते सारके मॅसेजीस काड, सारकी नोटीस काड, ती भुरगेपणां करूं नाका. ती 5वें भुरगे ते करता पळय स्कुलान तसले मॅसेजी घालून आमकां फटोव नाका. कित्याक आयज भुरगे घरा पावना, घरा वयताना तरणाटे भुरगे मेल्ले आसात. आयज तांच्या फॅमिलीची रिस्पॉन्सिबिलिटी तूं घेवचो ना. तुमी फाल्यां मेल्यार तुमकां तुमकां सीक पडले युएसाक व्हरतले तुमकां आनी ट्रिटमेंट करतले आनी मेल्या उपरांत समाधी बांदतले. आमकां कांय मेळना हांगा. ते जीएमसीन गेल्यार लायनीन रावचें पडटा, जमनीर न्हिदचें पडटा, हॉस्पिटलान थंय जमनीचेर न्हिदचें पडटा पांय मोडलो जाल्यार सुद्दां. हे फॅसिलिटी दिवपाक तुमच्या कडेन जावंक ना. फक्त तालावां 100 पुलीस दवरपाचे एका जाग्यार आनी तालाव दिवपाचे, तितलेंच खबर आहा. पयले तुज्या ऑफिसरांक कामाक लाय, लोकांक कामाक लावच्या पयलीं तुज्या ऑफिसरांक नोटीस धाड आनी तांकां कामाक लाय आनी 7 दिसांचो रिपोर्ट घे सगळ्यान पयलीं. आनी जर तुमच्या कडेन हो रिपोर्ट दिवपाक जायना जाल्यार तूं मरे पयलीं रिजायन जा आनी जे कोण PWDचे इंजिनियर्स बसला पळय ते सुपरविजन टिमीन ना जाल्यार कोणाची ड्युटी आसा पळय तांकांय रिजायन जावपाक लाय. लोकूच करतले काम. आमी एलिजिबल आसा हें काम करपाक. जर तुमच्या कडेन जायना आमकां एका उतरान सांगा, बाबा आमच्या कडेन PWDचे पोर्टल हें करपाक जायना, आमच्या कडेन मॅनेजमेंट जायना, आमी घेता, आमी लोकां कडल्यान फंड्स घेता, आमचो टॅक्स पेयर टॅक्स दिवपाचो आमी बंद करता आनी आमी सारके करता रोड. आमच्या कडेन जातलें. तुमी करता म्हणून आमी सुशेगाद आहा. तुमी जर जायना करिना आमकां सांगा. अजून भरपूर लोकांनी ह्या चवथीक खूब लोकांनी आपूण रोड केल्ले आसा. हे फुडें करतले पूण फक्त एका उतरान सांगा तुमच्या कडेन जायना म्हणून. टॅक्स पेयर्साच्या पयसोची नाशाडी तुमी करूं नाका. काल ढवळीकर व्हडले सांगता पोर्टहोल सारके ना, पोर्टहोल सारके भरिना, मेथड सारकी ना. रे तुवें 15-20 वर्सां केलें कितें रे? फक्त कमिशन खाल्लें आनी खडयो वाटल्यो लोकांक. हय, आनी केलें कितें तुवें? डेव्हलपमेंट ढवळीकर पात्रांव करून आनी तुजे ते MGP उठला थंय तो केतन भाटीकर काय कोण तो उठला आनी रोडांचे कंप्लेनी करता. आतां जागो जाला तो इतलीं वर्सां खंय न्हिदलोलो? रोड सारके आसले तेन्ना, सारके नासले तेन्ना ताका दिसनासले थंय. आतां तुका मिनिस्टर काडला तसो तूं उलोवपाक लागलो आनी ढवळीकर तूं कितें हितून वचपाचो आहा कितें रे BJPन? काल BJPचे गुणगान करतालो तो, मोटर व्हेकल एक्ट जाय आनी हें जाय आनी तें जाय. आरे पयलीं रोड सारके करा. लोकांचे लायफ वयता हांगा, लोकांचे हेल्थाचेर प्रॉब्लेम जाता. आयज तरणाटे भुरगे आमचे खंय तरी बाबा आयज गोंय आमचें घडोवपाक जाय फुडें जाल्यार तें करचें सोडून आयज आमचे फाटी मोडला, आमचें नॅक मोडला. आनी लोकांची स्कुटरी लोकांक गाडयो मेंटेन करता म्हणल्यार नाका जाला. तुमी आमच्या टॅक्स पेयर्सांच्या पयशांनी तुमी भोंवतात पेट्रोल घालून मेंटेनन्स करता, ड्रायव्हर घेवन भोंवता, व्हडले इनोवा घेवन भोंवता तुमी. आमच्या कडेन इनोवा बीन ना, आमकां स्कुटर घेवन भोंवचें पडटा सदांच. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तुमकां कोण क्वेश्चन करपी ना. तुमकां भाई पात्रांव बाबा करून लोकांनी तकलेर बसयला. पोर्तुगीज गेले, इंग्लंड गेले, इंग्लीश गेले, तरी पूण अजून गुलामगिरी आहा लोकांच्या मनात. आनी लोकांकडून अपील करता की बाबा ही गुलामगिरी आहा ती खंय तरी सोडा. कारण हे मिनिस्टर तुमकां पावचे ना. फाल्यां तुमचो कोण तरी मेलो जाल्यार तुमची फॅमिली तुमकांच पळोवपाक जाय. हो मिनिस्टर येवचो ना पळोवपाक. एक दीस एक टायम फोटो मारपाक आनी हात दिवपाक, मागीर येवपाचो ना. खंय तरी क्वेश्चन करा. तुमच्या MLAक क्वेश्चन करा, तुमच्या पंचायतीक क्वेश्चन करा. पूड लोड ऑन पंचायत मेंबर्स. बाबा तुम्ही वचून हे पंचायती कडेन मिनिस्टरा कडेन वचून काम करून घ्या म्हणून. एव्हरी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेका हाडला ते आयज फक्त गोंयान घाटयांक भरपाक आनी दुसरें काम कांयच करिना. फक्त घाटयांक भरतात, घाटयांची वोट बँक करतात, तांकां रेशन कार्ड दिता, तांकां आधार कार्ड दिता, सगळें दिता आनी वोट बँक करून आहा. तांकां दुसऱ्या रोडाचे पडलेले ना, लोकांच्या हेल्थ कॅराचे पडलेले ना, लोकांक स्कीम बरें दिवपाचे कांयच पडलेलें ना. जाल्यार हे पावसकरान प्लीज नोट करचें. तुजी ती मॅसेज आहा पळय फालतू, ती मॅसेजीचेर आमी पिशे जावपाचे ना आनी आमी बेकार ना ते फोटो धाडपाक एवरी टायम. तुज्या ऑफिसरांक जेंकां टॅक्स आमी पयशे भरता तांकां कामाक लाय आनी जायना जाल्यार आमकां सांग, आमी भरता रोड.
पूण एका उतरान तूं तशीच एक मेसेज घाल फेसबुकाचेर की बाबा आपल्याकडे जायना, आपुणूय इनकॅपेबल आनी आपल्या ऑफिसर जे ऑफिसान बसला पळय ते इनकॅपेबल म्हणून. फुडलें आमी कितें तें पळयता.